टू फॅमिली गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? हाय न्हू बरी? आमी बी हाय सगळी बरी. आणि प्लीज म्हाका कितें हेल्प कर, एडवायस दिया. नेकाक न्हू कितें रेमेडी काय काल हांवें मूव लायलोलो. मूव नो यूज. कांय खबर ना कितें जालें तें. चड दुखता सारको, सोसूं जायना. एक सायडीन पिलो घेवन न्हिदोना हांव तरी पूण हें जायना. म्हणटकीर पावडर तो बाबा लायलो न्हू, सो बाबा गेला. आयज पावसाय हा, पावस येता बारीक, पूण तो रेनकोट घालून धाडला तेका, कित्याक हांव वचोना. गाडी चलोवपा जावपा ना न्हू, तेका लागून अशें करूंकूच जायना, दुखता. येयली कित्याक देवा कोण मागतालें मातशें स्कॉला कोण पावसोर पावसा येनाका देवा, धाडनाका, भिजना जाल्यार पुरचेर. येयलो मेवतो तेंकां वाटेक, ते आतां पावल्या पुरो स्कॉला बरे भाशेन. मायक मागीर पयलींचे व्लॉग घालून दिता चोवपा. ती आपल्याक कोण दाखयतलो मोठा, तेका लागून एक व्लॉग घालून दिले. आतां वयता तोंड धुवपा. 8 जाले. ओके 8 जाले, 9 जाले. मागीर मेळटा तुमकां. आयचें रुटीन दाखयतो तुमकां, आयज कितें कात तें सगळें. सो गायज आतां हांव कुचरान येयला. आयज तुमकां ब्रिंजॉलाची रेसिपी दाखयतले. ब्रिंजॉल तवा फ्राय. ओके, आमी नॉर्मली फ्राय करता पळय ब्रिंजॉल फ्राय, दॅट इज डिफरंट, कंप्लिटली डिफरंट. आनी आयज दाखयतले ब्रिंजॉल तवा फ्राय रेसिपी दाखयता, ताका कंप्लिटली डिफरंट. ओके, सो आयज तुमकां दाखयता ही रेसिपी. सो एक ब्रिंजॉल घेयला, म्हणल्यार 2 ब्रिंजॉल हाय म्हाकोडे. सो हांव एकू ब्रिंजॉलाचे करतले, दुसरे ब्रिंजॉलान दुसरें कितें दाखयता तुमकां. ओके, आनी कित कित मसाला जातलो, कित लागतले तें तुमी चोये. ब्रिंजॉल घेयला, बेसन घेयला, मिरसांगा पिठो, जिरा, गरम मसाला, कोरिएंडर पावडर एंड टर्मरीक पावडर. ओके, आनी मीठ तुमगे टेस्टा प्रमाणे तुमी घालपाचें. तेंचे रावंड कातुरला आनी न्हू मोदे अशे चिरे मारल्या, कित्याक तो मसालो आहा न्हू तो भितर वचोंक जाय, तेंकां लागोंक जाय, ताका लागून चिरे मारले मोदे मोदे. ओके, आतां एक बावल घेता आनी हे सगळे मसाले हितून घालता. सगळें मिक्स करूंक जाय बरे भाशेन आनी थोडेंशें उदीक लावपाक जाय, सो दॅट तें न्हू बरो पेस्ट कसो जावपा. मीठ घायला थोडेंशें आनी ओके पेस्ट केलाचो. आतां तितून तें लायतलें हांव. एक न्हू सगळो मसालो न्हू बरे भाशेन असो लावन न्हू 15 मिनटां दवरतलें, सो दॅट तो मसालो तेका बरो लागोन उरोंक जाय. आतां अशेंच दवरतलें 15 मिनटां धांपून, आनी मागीर कितें करूंक जाय तें दाखयता. मसालो लावन दवरला, आतां 15 मिनटां हांव तेका धांपून दवरतलें आनी तेच्या उपरांत दाखयता कशें करप तें. आयज एक न्हू ऑलमोस्ट 15 मिनटां जालीं. आतां तें हांव फ्राय करतलें. ओके, पयलीं एक स्टर दिता. घायला तव्याचेर, आतां तें फ्राय करतलें हांव एक एक. न्हू धांपता तें हांव. ओके, धांपता मातसो टायम. तें जालें मागीर धांपून दवरल्यार न्हू रोखडें जाता, ताका लागून धांपून दवरता, शिजता रोखडें.
आजची मागीर ब्रिंजॉल तवा फ्राय रेसिपी रेडी हा. तुमकां बहुत दीस जाली जाल्यार चोय घरा कोराय आनी सांगाय कशें जालो ती. ओके मागीर मेळटा. सो काय ते भायर सरता बाबा हाडपा गाडी वता पावस भायर सरच्या टायमार पावस येयलो 20 मिनटां 12 मागीर भायर सर लेट जालो. आनी हेचे पयलीं तुमी रेसिपी चोयल्या न्हू ब्रिंजॉल केला तवा फ्राय. सो ती केला आनी कांय करूं ना. मागीर हांव हाडपडलें ते गोंटी लागून जायना म्हाका पावस चड येयलो मातशें वयता मागीर तो रडो लागता. ओके मागीर मेळटा तुमकां तेन्ना वयता पापा बाराबर. स्लोली रे. आयज तुमकां देनपारा मेवलो न्हू. सो हात मेळटा आज जाले 4:45 कशें 5:30 5:45 जाले. सो आज डॅडी गेला बाबाक घेवन पोदेर गेलो. हांव वाड पडलेलें मातशें मागीर म्हाका सिटींत ना ब्रेड घेवंक लावपा डॅडी. सो काल गेलोले. सो बन्स हाडपा लायल्या मायक आनी पाव. ओके सो थंय गेलो तो हाडपा दोगूय गेले. आनी मागीर फ्रेंडा तेणें फोन मारलो म्हाका खबर ना. हांवें फोन मारलो ताका आपूण येता म्हूण. हांवें जाल्यार यो घरा आहा म्हणलें तें कितें उलोवपा जाय म्हणटालें. सो यो म्हणलें. सो आतां येतोले. सो आतां थंय बोहला आनी ती ओके मागीर मेळटा तुमकां मातशें रावन. गायज आयज हांव एंडींग घेता त्या ब्लॉगाचेर. त्या आजच्या ब्लॉगान न्हू म्हणल्यार आयचो ब्लॉग मुखार चोयलो त्या ब्लॉगाचेर व्हडलेशें कांय ना. घरा कडेन आसलें सिंपल ब्लॉग आहा. पूण आयज तुमकां हांवें ब्रिंजॉल तवा फ्राय रेसिपी हाडल्या म्हणल्यार मातशें डिफरंट रेसिपी हाडल्या. ती तुमी चोय कोरा घरा आनी तुमकां पकोडा टायप भायर तुमी करूंक जाता. पूण तितूंत तें अशें बरें लागना. हें आतां हांवें दाखयलें पळय मातशें तशें करपा तुमी. तशें कर जाल्यार बरें लागता. आनी तरी पूण न्हू तुमकां बेसन न्हू मातशें ऑप्शन तुमकां बेसन न्हू मातशें तव्याचेर पयलीं हें करा सोटे करून मागीर तुमी मागीर यूज करूंक जाता. नाजाल्यार तो बेसनाचें तुमकां हें कशें आहा जाल्यार नाजाल्यार हांवें दाखयलां तशेंय करूंक जाता. नाजाल्यार बेसन घालच्या पयलीं मातशें सोटे करूंक जाता. सो दॅट तुमकां मातशें हें कशें जाय जाल्यार डिफरंट कशें जाय जाल्यार तशेंय करूंक जाता. सो दोनूय स्टायल तुमी करूंक जाता. ओके होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग बोरो दिसलो म्हणून बोरो दिसलो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी कमेंटार सांगा कसो दिसलो तो. माय सांगताली देख बरें लागल म्हणून ब्रिंजॉल हांवें बी खायला आमकां बरें लागल. डिफरंट केलो न्हू कशें डिफरंट करीत जाल्यार तेकूय बरो दिसत न्हू कितें डिफरंट खावपाक. तेगे ब्रिंजॉल फेवरेट. सो ह्या दिसांनी ती आहा न्हू. सो तेची फेवरेटूच आनी ते कितें खात न्हू तशें आमी कितें ट्राय करताली. ती कितें खावपाक सोदता तशेंच करपाक. सो ताका लागून तशें केलोलें. होप सो तुमकां लायक जालो म्हणून. ओके लायक कराय शेअर कराय कमेंटार सांगाय कसो जालो तो. ओके टील देन बाय गायज. मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान.